हाली बाजारात पळयतात की चिकट माती बरोबर पीओपीचे गणपती असतात ते खूप प्रमाणात वाढत वता आणि त्याचो ह्या मूर्त्यांचेर कितें इफेक्ट जाता? आयज काल जे धन्यवाले प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती हाडून विकतात म्हणजे आयात करतात ते भायल्या राज्यांसून आणि ह्या दिसांनी ते संबंध गोंयभर आपले बिझनेस हे करता. त्यापासून आमचे जे पारंपरिक मूर्ती कलाकार जे आसा जे माती पासून मूर्ती तयार करतात त्यांच्या व्यवसायाचेर खूप परिणामूय जाल्लो आसा. म्हणजे आयज जेके लोकांक उपलब्धता जी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची सगळ्यात गोंयभर आसा ही उपलब्धता आसल्यामुळे लोकूय तेंच्या कडसून ते परचेस करतात आणि शेवटी कशें आसा एक जो गांवांत मूर्तीकार आसा तो मूर्ती करता तयार तेका मागीर खंय तरी ती ठोकर बसता आनी तेच्या कडल्यान तेजो सेल कमी जाता. अशा तरेन आयज ह्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसमुळे पारंपारीक मूर्तीकार जे आसा त्यांचो व्यवसाय खूप कमी जाल्लो आसा. म्हणून हे जे एक्चुअली कशें आसा प्लास्टर ऑफ पॅरिस ही हेका सेल ऑफ प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्त्यो हे बंद करपाचो निर्णय सरकारान केल्लो आसा. न्यायालयानूय हेका बंदी जाल्ली आहा. कित्याक तर प्लास्टर ऑफ पॅरिस जेन्ना आमी इमर्स करता म्हणजे गणपती मूर्ती आमी विसर्जीत करता तेन्ना ती मूर्ती त्या उदकान वता. ते मागीर ते तळें आसूं किंवा ते व्हांवतें नदी आसूं पण हे भितर उरल्या कारणान ते कॅमिकल वॉटर पोल्युटंट कॅमिकल ते भितर उरल्या कारणान वॉटर पोल्युटंट जाता उदक पोल्यूट जाता. म्हणून हेका नैसर्गीक रित्या हे वॉटर पोल्युटंट म्हणून तेका घोशीत करून हेजेर बंदी घातलेली आहा. तरी पूण आयज चोरयां म्हणजे न कळत सरकाराक कळनासतना ह्यो गाडयो भितर येता गोंयांत येता आनी तेजो सेल जाता. आनी आयज ह्या 4 वर्सांक तेंच्यांनी अशें म्हणजे रॉंग प्रोपगंडा भाविकांक सांगतात ते की ज्यो प्लास्टर मूर्ती आसता त्यो शेडो मातीच्यो म्हणून सांगतात म्हणजे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. तशें पळोवंक गेल्यार ते शाडो मातयेच्यो नसता मूर्त्यो त्यो फक्त प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्योच आसता. फक्त तेका कलर घातल्यामुळे ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणून सांगले वता. आयज आमच्या सरकारान जो निर्णय घेतलेलो आमच्या ह्या ऑगस्ट हावसान जेन्ना हे निर्णय जालो की हेजेर बंदी घालप म्हणून तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑर्डर दिल्ली की तुमी सगळ्यांची सॅम्पलां व्हरून ती टेस्ट करपाक जाय. आयज आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सगळ्यांची सॅम्पलां घेता पण अशें जावंक ना अजून की खंयचीच शाळा बंद केल्ली आसा. म्हणजे ताचो निर्णय जे एनालिसीस रिपोर्ट आहा तो पूर्णता प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे म्हणून घोशीत तेंच्यांनी करूंक ना अजूनय करूंक ना म्हणजे डिले आहा. इट इज अ डिले ऑन देअर पार्ट. पोल्युशन कंट्रोलाच्या कामामुळे हे डिले जाल्ले आसा आनी हे जर जाल्लें जाल्यार ताबडतोब खुबश्यो शाळा आहा त्यो बंद पडटल्यो कारण जे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती आसता ते पूर्णता आयडेंटिफाय जातले. तुम्ही म्हटले की हाचेर